सगळी उभी राहून आम्ही गायन गाऊया. ए 30 आणि 6 तुझे कुटुंब एकठांय जाता. पान 20 A36 पेज 20. आमचो धुवो करताय, आमची मोने जेजूक धाडटाय. अमोल कुंडीन वासाकून आपले जिवीत तुका भेटून तुझे कुटुंब एकठांय जाता. भावांत विश्वास मोगून जाता. 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 सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात इंटेन्शन्स ऑफ ऑल द डोनर्स ऑफ SSBP तांचे पासत आमी मागता जे सगळे बेनिफिक्टर्स आसात SSBPचे ते तांचेर आशिर्वाद घालून बरी भलायकी तांकां फाव करूंक सगळे वायटा बेगीनातले राखून सांबाळूं म्हूण मागुया. तशेंच मागूंक लायलां सोंपून गेल्ल्या फिलीप डिसोजा देवान सर्गीचे राजपाव करूंक मागुया. तशेंच आपलो जल्माचो दीस समरपता किसेर रॉड्रिगीस, एलन डिकोस्टा, बेर्नार्ड कोरिया देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आपलो लग्नाचो वेडिंग एनिवर्सरी समरपता बेर्नार्ड आनी मोनिका कोरिया आनीक एंड्रू आनीक रुसारियो देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आनी सगळे वायटा विघ्नांतले राखून सांबाळूं म्हूण मागुया. कार्डोज वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत मागता थॉमसन फेर्नांदीस, पेद्रू जुझेफ फेर्नांदीस, फिलोमेना रॉड्रिगीस, सिल्विया रॉड्रिगीस, केब्रिया रॉड्रिगीस, जेरोनिमो रॉड्रिगीस, आगोस्टीन लिमा, कार्मेन फेर्नांदीस, बाल्बिनो रेजिनाल्डो डायस कैद भाशेन ह्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. म्हजो बहीण मानो आयचो सबाब आसा प्रितुमी वेल्या सोमेस मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. दर दीस देवाचें देणें आमकां आनी दर दिसाक मिसाच्या बलिदानांतल्यान जेजू उंडो जावन आमच्या ओतमीक जिविताचो आमचे भितर येता, आमच्या सांगाताक रावता आनी आपलें बरेंपण आमकां अनुभवूंक दिता. सो दर दिसाक देवाची आमी तुस करूंक, देवाक आमी दिनवासूंक आनी आनंदान ताच्यो ताळयो पेटोवंक तेच बापाची कृपा आनी बळ आमकां सोनेकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाचें आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पिकवणीचें जावंक पातकी वस्कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. सोर पोतविदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो वगड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच मारे सगल्यांक दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोतविदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या Krisa kakutku
थोडो सोबीर उगीस रावन तुमचे कासकीन ते साव देवा मुखार दवरात. सोर पोतबेदार सासनाचे देवा, त्या दिसांनी तुझ्या माये मोगाचे दुबाबा वर्ते पुरावे तुवें आमकां दिले. ते आमी अणभवल्यात आनी समजले. अशें कोटेपणाच्या काळोखांतली तुवें सोडयल्या तांकां तुज्या स्वताचे तिरायेन सांबाळून दवर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जे क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकवटान जी आतां राजपूत चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. सर्वेस्पराच्या दुतान फिलिपा कडेन उलोवन म्हणलें, उठ आनी दक्षिण वाटेन जेरुसलेमाक थावन गाजाक वेता ते एकसूर रस्त्या वेल्यान वच. म्हणटच तो आपले वाटेक लागलो. तेन्ना अशें घडलें. एक एथिओपियेकार जात्रेक जेरुसलेमाक गेलो. तो एक हिजडो आनी कांदाका इथिओपियाचे राणयेच्या आख्ख्या बांदाराचो अधिकारी आसलो. आपले गाडयेर बसून तो घरा परततालो. वाटेन वेतना इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक तो वाचतालो. आत्म्यान फिलिपाक म्हणलें, वच आनी गाडयेक लागीं सर. फिलीप धांवलो आनी तो इथिओपियेकार इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक वाचता तें आयकून ताणें विचारलें, तूं वाचताय तें समजताय म्हूण? ताणें प्रतिपाल केलो, म्हाका समजोनी दिवंक कोण ना जाल्यार म्हज्यान कशें समजूंक जाय? म्हणटच गाडयेन चडून आपणाशी बस म्हूण ताणें फिलिपा लागीं मागलें. पवित्र पुस्तकांतलें तो वाचतालो तें हें, मारूंक व्हरता तसल्या ल्हान मेंढरा सारको तो जालो. जशी एक शेली आपणाक तासतल्या मुखार ओगीच रावता, तशीच ताच्याय तोंडांतली जाप भायर सरली ना. जबरदस्तीन आनी जोट्टी करून ताका दवरलो. कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक उबो जायत? होय, जिव्या मनशाचे प्रितुमेलो ताका उमटून काडलो. आमच्या पातकाक लागून ताका मरणाची खास लायली. तेन्ना त्या इजड्यान फिलिपाक म्हणलें, हो प्रवादी आपणाचेच विशीं वो दुसऱ्या कोणा विशीं उलयता तें तूं म्हाका सांगशी? तेन्ना पुस्तकांतलीं तीच उतरां धरून फिलिपान जेजूची बरी खबर ताका परगट केली. मुखार वेता वेता एक ते उदकाशी पावले आनी हिजड्यान म्हणलें, पोले, हांगा थोडें उदक आसा. हांवें पवित्र स्नान घेवंक कसली आडकोल आसा? फिलिपान म्हणलें, सगल्या काळजान तूं सोत मानशीत जाल्यार तुज्यान पवित्र स्नान घेवं येता. आनी ताणें जबाब दिलो, जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण हांव सोत मानतां. ताणें गाडी थांबयली आनी ते दोगूय फिलीप आनी हिजडो उदकान देंवले आनी फिलिपान ताका पवित्र स्नान दिलें. पूण ते वयर सोदतच सर्वेस्पराच्या आत्म्यान फिलिपाक उबारून व्हेलो आनी हिजड्यान ताका आनीक पळोवंक ना. आनी सगलो दादोशी जावन ताणें आपलो फुडो रस्तो दवरलो. पूण फिलीप आजोताक पावलो आनी सगल्या शारांनी भोंवून शेजाऱ्याक वचो पर्यान शुभ वर्तमान परगटीत रावलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे ओडपकार आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परी जातलो.
प्रितुमेवयल्यान समेस मनशानो आनंदान देवाक तालयो पेटात. सगळी म्हणूया. प्रितुमेवयल्या समेस मनशानो आनंदान देवाक तालयो पेटात. राष्ट्रानो देवाचें नांव वयर काडात. व्हडल्या ताल्यान ताची स्तुती गाजोयात. ताणें आमकां जीव प्राण दिला आनी आमचे पांय हालोवंक आदलूंक दिले नान. जबाब. प्रितुमेवयल्या समेस मनशानो आनंदान देवाक तालयो पेटात. देवाची भक्ती करतल्यानो सगळीं तुमी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितें केलां तें वर्णिता. ताका हांवें व्हडल्यान उलो मारलो. ताची वाखाणणी सदांच म्हजे जिबेर. जबाब. प्रितुमेवयल्या समेस मनशानो आनंदान देवाक तालयो पेटात. म्हज्या मागण्याची देवान बेपरवा करूंक ना. आपलो मायमोग म्हजे वेलो पयस काडूंक ना. ताचें नांव व्हड जावं. जबाब. प्रितुमेवयल्या समेस मनशानो आनंदान देवाक तालयो पेटात. उद्गाराक उबी रावया. हांव स्वर्गांत थावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो हुंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यान सवय आसूं. जुवां पोरमोणे शुभोत्तमान. महिमा तुका सुमिया. जेजून उरपोंजीक म्हणलें, म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतल्या मनशाक हांव निमाण्या दिसाक नव्यान जिवन करतलो. ती सगळीं देवान शिकयलोलीं मनशां जातलीं अशें प्रवाद्याच्या बरोवप्यांनी मेळटा. जी कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात ती सगळीं म्हजेशी येतात. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवा थंय आयला ताणें मात बापाक देखला. हांव तुमकां सोंस सांगता, जो कोण विस्वास देवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत अमाना केलो आनी ती मरून गेली. पूण हो आसा स्वर्गार थावन देंवलोलो उंडो. कोणूय तो कांयच जाल्यार मोडचो ना. हांव स्वर्गार थावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मास. सोमयाचें शुभोत्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भयण भावांनो, आयच्या दोनूय वाचपांत गॉड टेक्स द इनिशिएटीव हें आमकां नियाळूंक मेळटा. देव आपूण जावन फुडें सरता वा आपूण जावन आपलो मोग आपलें बरेंपण आमकां अनुभवूंक दिता. आयचें पयलें वाचप इतोपेकार तो जेरुसालेमांत आपल्या घरा वचपाचे वाटेर आसलो आनी वाटेर आसतना तो पवित्र पुस्तक वाचतालो आनी जें कितें वाचतालो तें ताका समजनासलें. देखून सर्वेस्पराच्या दुतान फिलिपा कडेन उलोवन म्हणलें, उठ आनी दक्षिण वाटेन जेरुसालेमांत गाजा वेता ते एकसुऱ्या रस्त्यार वच. सो देव कितें करता, देव आपूण जावन फिलिपाक जो इथियोपेकार आसलो ताचे सोशी ताका धाडटा. 4 वस्तू म्हज भयण मानू ह्यो इथियोपेकाराच्या जो इंचडो जावन आसलो ताच्या जिवितांत आमकां नियाळूंक मेवता. ते म्हणल्यार वाटेर आसतना तो पवित्र पुस्तक वाचतालो.
दुसरी गोश्ट घडली ती म्हणल्यार फिलीप जेन्ना ताचे सोशी आयलो तेन्ना हें जें पवित्र पुस्तक तो वाचतालो ताका तें समजनासलें. देखून फिलीप ताका विचारता, तूं वाचताय तें समजताय? तेन्ना इथियोपियेकार कितें करता, ताका आपल्या गाडयेन बस म्हणटा आनी त्या देवाच्या उतराची आपणाक शिकवण दी, ओळख दी म्हणटा. सो तो कितें करता, दुसरी वोस जे देवाचें उतर वाचतालो ताची तो ओळख घेता, शिकवण घेता. तिसरी वोस मोच बैल मानू ओळख घेतली, शिकवण घेतली म्हणटच ते आपल्या जिवितांत आपणायता, स्वत मानता तो आनीक पवित्र स्नान घेता. आनी चवथी वोस ताच्या जिवितांत दिसती पडटा ती म्हणल्यार हें पवित्र स्नान घेतोच ताच्या जिवितांत ही खुशालकाय आनीक एक नवें मिसांव घेवन तो वेता, एक मिसांव घेवन तो वेता. सो गॉड टेक्स द इनिशिएटीव. देव आपूण जावन हें फुडारीपण घेता वा आपूण जावन ह्या इथियोपियेकाराक ताचे लागीं तो उलयता, ह्या देवाच्या उतराची समजणी तो ताका दिता आनी मागीर इथियोपियेकार ही रिस्पॉन्स, तो जबाब दिता आपल्या जिविताचो. हें देवाचें उतर मानून घेता आनीक जिवितांत हें देवाचें मिसांव तो पाळटा. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू तेंच म्हणटा. जेजू म्हणटा, म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. सो देवाचें बरेंपण अनुभव, देवाच्या मोगान वाडूंक, देवाचें आसणे आमच्या जिवितांत आमी जिवूंक, देवाचें आपोवणें वा इन्विटेशन आमकां सगल्यांक आसा. आनी दर मिसाच्या बलिदानाय जेजू म्हणटा ते भशेन हांव जिविताचो उंडो, जो म्हाका खाता ताका सासणीक जिवीत आसा. सो हें सासणीक जिवीत देवान सगल्यांक आमकां फाव केल्लें आसा. दर मिसाच्या बलिदानांत हो जिबो उंडो आमकां सगल्यांक फाव जाता. दर मिसाच्या बलिदानांत हें देवाचें उतर आमकां मेवता. जाल्यार म्हज्या जबाबाचेर दवरलेलें आसा. हांव कशे तरेन तें म्हज्या जिवितांत आयकून घेतां, कशे तरेन हांव म्हज्या जिवितांत पाळटां आनीक नव्या जिविताची दिशा धरता. तर म्हज भयण मानू, देव आमकां सगल्यांक आपयता आनी देव आमकां सगल्यांक आपलें बरेंपण अनुभवूंक दिता. दवरलेलें आसा म्हजेर. हांव कशे तरेन तें मानून घेतां आनी हांव कशे तरेन देवाक आयकून घेतां आनी म्हज्या जिविताचो देवाक हांव जबाब दितां. सो जितले फावटी आमी हें देवाचें उतर वाचता तेन्ना त्या वाचपाची आमी समजणी घेवंक गरजेची आनी गरजेचें म्हणल्यार तें आमच्या जिवितांत पाळून आमच्या उतरान कोरिन्या वरवीं त्या देवाच्या उतराचें गवाय जावपाचें. तर म्हज भयण मानू, हीच कृपा, हेंच बळ आमकां सोनेकल्याक मागुया. बेठोनेंग आमी गायन गावया. आमचे दोन हात उबारून C1 पान 28, C1 पेज 28. आमचे दोन हात उबारून सर्वेश्वराक भेटोवया. आमचे दोळे उबारून देवा वावरून सोडूया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळोवया. ताच्या मोगासार रोजांव आमचो मोग भोगुया. दोनया तुझ्याच बरे मोना दाखवल्या सोऱ्या दाना सादली लोगडी जाता आमकां. जिवी दिवबी काणा बिणा आमचे दोराक उबारून सर्वेश्वराक भेटोवया. आमचे दोळे उबारून देवा वावरून ओडोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळोवया. ताच्या मोगासार गोसांव आमचो मोग भोगुया.
म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्या तुमचे बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या तुमच्या हातांतलें हातांतलें बलिदान बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या नक्या पयस विचार सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा देवा, ह्या पवित्र बलिदानाच्या देण्या घेण्या वरवीं तुवें आमकां एका आनी वर्त्या देव सैमाचे वाटेली केलें. जशें तुजें सोत आमी जाणत जाल्यो तशें तें फावो त्या जिविताचे चालीन जोडूंक पाव म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सगळ्यांस तुमची काळजां बारात. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैश्य आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र पापा, सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची अदीक वर्त्या दोबाज्यान आमी किर्ती करची. कित्याक क्रिस्त जालो आमचे पास्काचे बळी. ताचे वरवीं पुर्विल्लो योग संपलो, इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी आमचें जिवीत परत सोंपूनायक पावलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार सगलो लोक, सगलो संवसार उलासता तुजे मुखार. तशें सर्गीच्यो सर पदव्यो आनी देवदुतांचो दरबार तुजे वाखाणीचें गीत सांगातान थांबोन आसतना गायता. सर्वेस्परा करस पवित्र सोक केल्या पवित्रपणाची सर. देखून दोळा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो परत इंसालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो. म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली. म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नवी आनी सासणी कोऱ्याचें रगत. पदकांचे बॉक्सांनी मिरच्याक तुमचे पासत आनी साबरां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगड्यासाक करात. बाबाट्याचो गूट. सोम्या तुझे मरण आमी समारोपता. आनी तू परत येसू तुझे पुनर्जीवन पण परवटा. देखून सर्वेस्परा सोम्या जीवच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिवितात चुंडा सोर्बांचे कास पेटयता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताच्या कुडीत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल ते कायन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सुबेचो उगडास कर. अशें लिवो आमचे भाग्यन बापा आनी फिलीप नेरे आमच्या गोवळी बापा, सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतलें बरोबर तिका प्रिती मोगान सपण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरभोशान उतरून गेल्या ते सगले आमच्या बाबा भयणीचो उगडास कर.
हाच्या काकलुतीन ओतरलेल्यांक सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्योंत आंकवार मारे देवाचे मायस सांगाती, भाग्यों जुझे तिचो पोती, भाग्यों धर्मदूता, भाग्यों जुझेवास, सान मिंगेल, सान फ्रांसीस शावेर. सोर काळी तुका मानुल्या ते सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी ताच्या संगताक तुका वखाणूक आनी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जे क्रिस्ता तुज्या पुता परबीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवटां देवा सोर पदवेदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. म्हज्या भयण मानो, देव आपूण जावन इनिशिएटीव घेता. आमकां आपलें बरेंपण दिवंक, आपलो मोग फाव करूंक आनीक ही शांती कुशालकाय सासणीक जिवीत आनीक हे मिसाचें बलिदान आपणाकूच आमकां दिवं. जाल्यार आमचें धरलेलें आसा. हाव आय टेक पार्ट, वॉट इज माय रिस्पॉन्स. हांव कशे तरेन म्हज्या जिवितांत पाळटा ताचेर धरलेलो आसा. हांव मिसाक येता, सगलें करता, देवाचें उतर म्हज्या कानार पडटा, देव उलयता, हांव तें म्हज्या जिवितांत पाळटा. जेजू म्हज्या काळजांत येता, ताका हांव कितलो म्हज्या काळजांत घेवन ताका म्हज्या उतरान कोन्या वरवीं हांव दुसऱ्यांक वांटूंक पावता. तर म्हजी भयण मानू, सदांच देवाक आमचें जिवीत उक्ती आसूंक आनी देवाच्या सादारण बळान ताकाच आमी दुसऱ्यांक दिवंक वांटूंक आनी दुसऱ्यांकूय आमी जेजू सोशी हाडूंक जेजूनच शुक्र प्रार्थनांतल्यान बोळान करपाक मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां पस आनी आमकां ताडणें पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पराचोर वायटांतली आमकां निवार. तुज्या पर्यंत जिवितांत सबस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडा राजा क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान उतरकतल्यांक आमकां तुज्या उदक आकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दोन म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण च्या पयस शुभेच्या भावाटाचेर दिसकार. आमचे कशें परमतिका शांती दी आनी तूं सकाळ एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजभूत चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्याक सोबे आसूं. एकामेका मोगान जेवची शांती दिया. देवाचे शे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक कापयल्यान ती सुपागी. सोम्या तुवें म्हजे घरा येवंक म्हाका फावना, पुढ्याक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवतना गायन गावया. एकाच उंड्यान D10 पान 50 आनी 2, D10 पेज 52.
주냐 암가와도 우리 구주 아미 살려 제주 지구 아미 속리 제주 모습 아미 살에 이구스리원 성야감다 제주 완다 아브레로고 내가 지와 암가보다 미디모가 가르자소다 내가 두냐 암가봐도 너리 구슬 아미 살려 제수 지구 아미 속리 제수 모습 아미 살에 이구주비 아미 발도 오가우비 지수미라 이구자냐 암가게랴 아브야보가 소그야미고 내가 주냐 암가와도 너리 구주 아미 살려 제수 지구 아미 속리 제수 모습 아미 살에 प्रार्थूया. सर्वेस्परा दोयेन तुजे पोचेचो आदार सर्गीच्या गुटांनी तुवें तिका बोल्लें तर पोरणे जिवीत सांडून नवे जिविताक उतरूंक तिका फाव कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. म्हज्या भयणीमानो फाल्यां शुक्रार आनी सांजे 6 वाजता मिसाचें बलिदान 6:30 वाजता प्रेजन वर्शीप आसतलें आनीक 6:45 एडोरेशन. तुमी येवचें तशेंच भुरग्यांकूय तुमी हाडचें आनीक तरणाट्यांकूय तुमी धाडचें आनी हो वेळ फाल्यां आमी जेजू सांगाताक सारू जीवची पेकोवणी आमच्या जिवितांत आनी आमच्या कुटुंबांत आमी अनुभवया. सर्वेस्पर तुमची सव्या आसूं आनी तुमच्या आत्म्यान सव्या आनी सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्रोत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात सोमयाचें शुभ वर्तमान परगटात. देवाचे व्हड उपकार मागणे सामिंगेलीक सामिंगेल महागोडव्या लढाईच्या दिसाक तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालते पडी मागता आनी तूं सर्गीच्या तलवाराच्या कुराक देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगल्या कोट्यात्म्यांक हेमकोणांत लोटून घाल. कित्याक त्यो आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक झळपडटात. आमेन.
भोक्तीवन फेड्रीक होजानाक भाग्यवंतपणाचो मान मेळचे खातीर देवा फेड्रीक होजाना आनी ताज्या सांगात्याची काळजां तुवें दुर्बळकायेच्या मोगान बोल्ली आनी सस्तेल्याच्या गोरजांक पावचे खातीर एक स्थापनी घडोवन तुवें ताका स्तुती दिली. क्रिस्ती प्रिती मोगाचो भाव तुज्या आशिर्वादान बोर. पवित्र सभेन फेड्रीक भाग्यवंत कसो मान दिवचो म्हूण तुजी खुशी जाल्यार तुज्या दोळ्या मुखार तो ताका कितलो मानवलो तें बिजमिता वरवीं आमकां दाखय म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. सर्वेस्पराक आर्गां दियात. E10 पान 202 E10 पेज 82. सर्वेस्पराक आर्गां दियात. आपलो वल्नो आमकां दिता. सर्वेस्पराक आर्गां दियात. आपलो वल्नो आमकां दिता. एकाच प्रमाणदान आमी चोवच्याक. आपल्या मोगाचे गोवाय जावच्याक. आपणा सारकेली आमी वचच्याक. घालता काळजां